दीस बुधवार, मार्चाची 4 तारीख 2026. पहिले मासप, जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मासप, अध्याय 18, ओळ 18 तावन 20 पर्यंत. तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मांडणी करुया, कित्याक तो ना जाल्यारी धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले, बूद दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतर परगट करूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतरांक आमी कान दिवचे नाका. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान फाटीं दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फंड काडटात. तांचे पासत विनंती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हणून उगडास कर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31, 5 तावन 6, 14, 15 तावन 16. श्लोक. तुज्या खळनांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर, सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या जाळांत हांवें सामटन अशें म्हाका राख, कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी, सर्वेस्परा, विश्वासी देवा. श्लोक. तुज्या खळनांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर, सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणटात तें म्हज्या कानाक पडत आसा. सर भोंवती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध घुटमळते चलोवन आसात. म्हजो जीव काडूंक मतलब करतात. श्लोक. तुज्या खळनांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर, सर्वेस्परा. हांव जाल्यार, सर्वेस्परा, तुजेर पातयेवन आसा. तूंचो म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट धरून येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या खळनांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर, सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरयत राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरयत राया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20, ओळ 17 तावन 28 पर्यंत. जेजू जेरुजालेमाच्या वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुटान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुजालेमाक वता. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा ठरयतले आनी परगावी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले. ते ताची खेळकुळां करतले, ताका जरबान मारतले आनी ताका खुर्सार जोडटले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडोवन एक उपकार मागूंक लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियोंक वता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात की? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत
म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचे रागान पेटले. ते खंयचेसून तांकां सट्टांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकांवयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अटसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मतें तशें जाय नये. तुमचे मतें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मतें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेज तांच्या सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या राज्यांत कोण व्हरतो म्हणलें सवाल उदेना. संवसाराचे नदरेंत व्हड आनी ल्हान फरक उठून दिसता. संवसार सोलसो ल्हान व्हड तुलन मापकार. आमची चिंतप देवाच्या चिंतपाक सरीसम करीचे. खुर्सावाट ल्हान व्हड मापान करून मुखार चलना. स्वार्थ आसा थंयसर हांव व्हड आनी तूं ल्हान म्हणलो भेदभाव उक्त्यान पळोवंक मेळटा. खुर्सा सावळेंत आमी सर्व खालते जायचे. सोम्याचे शीस म्हळ्यार आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या स्वार्थाक मरोन आमचो दिसपडतो खरीस खांदी घेवन सोम्याचो पाटलाव करचो. सोमी खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. तेच परी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या स्वार्थाक संपूर्ण मरण पावून क्रिस्ताच्या पाटलावांत सोम्या संगी एक जायचे. खालतेपण म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत वर्ते म्हणून चिंतचे न्ही, बगार आमी पेल्याच्या जिवितांत कितलें बरेंपण वांटूंक साध्य आनी ह्या परी जियेचे. हंकारी कितले फावटी आपलें नांव पेपरार आयलां म्हूण सोदतात, पूण खालतो मनीस देवान आपल्या जिवितांत कितलीं आशिर्वादां दिल्यांत ती तो उपकारी मनान लेख करून देवाक अर्गां दिता.